फिफा वर्ल्ड कप 2026 अपडेट्स कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. सर्तीच्या 5व्या दिसा जाल्ल्यो सगळ्यो मॅची बादाबाद उरले. पयली मॅच अटलांटा हांगासर ग्रुप ए चेतूंक स्पेन आनी केप वर्दे हांचे मदीं जाली. केप वर्दे हो वर्ल्ड कपांत फर्स्ट टायम खेळपी देश, पूण तांणी खूब बरी कामगिरी करतना जागतीर सुवातेर दुसऱ्या सुवातेर आसलो स्पेन पंगडाक गोलशून्य बरोबरीत दवरलो. ह्या मॅचीक स्पेना कडेन खूब अपेक्षा आसल्यो. हो पंगड विजेतेपदा खातीर दावेदार मानलो वता, पूण त्यांनी खूब बरी कामगिरी केल्ल्यान स्पेनाक गोल करप शक्य जावंक ना. केप वर्देचो गोलकीपर 40 वर्सां पिरायेचो ओझिना ह्यांनी खूब बरी कामगिरी केली. ताणें स्पेनाची आक्रमणां यशस्वी जावंक दिवंक ना. ताका लागून ओझिना हाकाच मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. ओझिना हाचे उपरांत मॅचीच्या उपरांत तो खूब रडलो, कारण तेणी ह्या टुर्नामेंटा पर्यंत येवपाक खूब कश्ट घेतिले. हाका लागून ताजे सोशल मिडियाचेर फॉलोवर्सूय बरेच वाडले. स्पेनान ह्या मॅचीक 62% बॉलाचेर पोसेशन दवरलें, पूण संदी मेळूनय तांकां गोल करप शक्य जावंक ना. मॅचीच्या सेकंड हाफाक स्पेनाच्या कोचान लामीन यामाल हो तेंचो 18 वर्सां पिरायेचो तरणाटो खेळगडो एका मैदानार धाडलो, पूण ताकाय गोल करप शक्य जावंक ना. अशा रितीन स्पेन आनी केप वर्दे हांकां दरेकी 1 पॉयंट मेळ्ळो. सर्तींत आतां स्पेन फुडले मॅचींत सावथ आफ्रिका पंगडा आड खेळटलो, जाल्यार केप वर्दे टीम फुडली मॅच आपली खेळटली. ह्या मॅचीन वर्ल्ड कप सर्तींत जी दुसरी मॅच जाली सिटल हांगासर बेल्जियम आनी इजिप्त हांच्या मदीं जाली. ही मॅचूय 1-1 अशी गोल बादाबादीत उरली. इजिप्त बऱ्याच वर्सांनी ह्या सर्तींत खेळटालो, पूण तांणी युरोपांतलो एक बरो बळिश्ट पंगड असलो बेल्जियमाक आडोवन धरलो. इजिप्ताचो इमाम आशूर हाणें 19व्या मिनटाक केल्ल्या गोलाक लागून इजिप्तान आघाडी घेतली. इजिप्त ही मॅच जिखतलो अशेंच दिसतालें, पूण बेल्जियमाचे कोच रुडी गार्सिया हाणें 66व्या मिनटाक रोमेलो लुकाकू हाका बदली खेळाडू म्हणून धाडलो. रोमेलो लुकाकू ग्रावंडार आयले उपरांत 20 सेकंदांतच बरोबरीचो गोल बेल्जियमान केलो. हितूंत लुकाकूचो वांटो भरपूर आसलो. मेळिल्ल्या क्रॉस पासाचेर लुकाकू बॉल घेवन इजिप्ताच्या गोल क्षेत्रांत गेलो. ताका आडोवपाच्या प्रयत्नान इजिप्ताच्या मोहम्मद हानी हाणें सेल्फ गोल केलो. अशा रितीन 66व्या मिनटाक बेल्जियमान 1-1 अशी गोल बादाबाद सांडली. लुकाकू हो 33 वर्सांचो खेळगडो, बेल्जियमाचो अनुभवी खेळगडो. ह्या सर्तीक तो खेळटलो की ना ह्या बद्दल साशंकता आसली, कारण इंजुरीक लागून तो पूर्ण फिट नासलो आनी ताका टिमीक घेवपाचो की ना ह्या बाबतींत कोच गार्सियाय संभ्रमांत आसले. अखेरीस ह्याच मॅचीक तो खेळ्ळो. सेकंड हाफाक बदली खेळाडू म्हणून देंवलो आनी आपल्या टिमीक बरोबरीचो गोल करून दिवपाक तेणें खूब मोलाचो वांटो उठयलो. ह्या सर्तींत लुकाकू हाचे कडेन फुडल्या मॅचीनय अशीच बरी कामगिरी आसा, तो एक टुर्नामेंटाचो स्टार जावंक शकता. इजिप्ताचो खेळगडी इमाम आशूर हाका ह्या मॅचीन मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. इजिप्ताची ही 4थी वर्ल्ड कप आसा, पूण आजून तांकां वर्ल्ड कपीक विजय शक्य जावंक ना. इजिप्ताचो स्टार खेळगडो मोहम्मद साला ह्याने ह्या मॅचीच्या दिसाक आपलो 34वा वाडदिवस केलो. ह्या 34व्या वाडदिवसाक ताणें एक असिस्टाची नोंद करून आपली उपस्थिती जाणून दिली. आतां ह्या गटांत फुडली मॅच इजिप्त न्यूझीलंडा आड खेळटलो, जाल्यार बेल्जियम आनी इराण हांचे मदीं मॅच जातली. मियामी हांगासर जाल्ले यश ग्रुपांतल्या मॅचीकय बरोबरी जाली. सावदी अरेबियान उरुग्वे पंगडाक 1-1 असो गोल बादाबाद दवरलो. खरें म्हणल्यार ही मॅच सावदी अरेबिया जिखपाची, पूण 80व्या मिनटाक त्यांचो खेळगडो मॅक्सी आराहो हाणें गोल केल्ल्यान उरुग्वेक 1-1 अशी मॅच दवरपाक शक्य जालें. ताचे पयलें सावदी अरेबियाचो अब्दुल्ला
अल आमरी हाणें गोल केल्ल्यान सावदी अरेबिया एका गोलान फुडें आशिल्लो. 2022 वर्सा कताराक जाल्ल्या वर्ल्ड कपाक सावदी अरेबियान अर्जेंटिनाक धक्को दिल्लो. ह्याय मॅचीक सावदी अरेबिया असोच एक सनसनाटी निकाल दितलो काय अशी शक्यता आसतनाच उरुग्वेच्या खात्यान गोल पडलो. उरुग्वेचो फेडेरिको वेल्वेर्दे हो ह्या मॅचीक मॅन ऑफ द मॅच थारलो. ह्या मॅचीक आनीक एक उरुग्वे कडल्यान तेंचो विक्रम जालो. तेंचो गोलकीपर फर्नांडो मुसलेरा हाणें उरुग्वेचो वर्ल्ड कप खेळपी सगळ्यांत वयस्क खेळाडू हो मान मेळयलो. सावदी अरेबिया वांगडा जो जेन्ना खेळ्ळो तेन्ना तेचें वय 39 वर्सां 364 दीस इतले आसले. सावदीचो गोलकीपर मोहम्मद अल ओवेस हाची कामगिरी खूब बरी जाली. त्याने उरुग्वेचे कितले तरी प्रयत्न विफल ठरयले, पूण 80व्या मिनटाक तो बॉलार ताबो दवरूंक ना आनी रिबाउंडाचेर गोल जाल्ल्यान त्याच्या टिमीक एका गुणाचेर समाधान मानचें पडलें. आतां फुडल्या मॅचीन सावदी अरेबिया स्पेना आड खेळटलो. उरुग्वेची मॅच केप वेर्दे पंगडा आड जातली. लॉस एंजेलिस हांगासरले जाल्ले मॅचीक ग्रूप जीच्या मॅचीक इराणाचे पंगडाचेर लक्ष आसलें. इराण आनी अमेरिका हांच्या युद्धाच्या फाटभुंयेर इराण ही टुर्नामेंट खेळटले की ना अशी शक्यता आसली. शेवटार इराणान ही टुर्नामेंट खेळपाचें थारायलें आनी आपल्या पयल्याच मॅचीन न्यूझीलंडा आड 2-8-2 अशी गोल बादाबाद करून एक गूण मेळयलो. न्यूझीलंडान ह्या मॅचीक 2दा आघाडी घेतली. दोनूय फावटी इराणान मुसंडी मारतना गोल बादाबाद केले. न्यूझीलंडाचो दोनूय गोल एलिझा जस्ट हाणें नोंदयले. पयलो गोल ताणें 7व्या मिनटाक उपरांत 64व्या मिनटाक गोल केलो. ह्या मॅचीन न्यूझीलंडा टिमींतल्यान सरप्रीत सिंग हो भारतीय वंशाचो खेळगडो खेळ्ळो. अशा रितीन भारताचें प्रतिनिधित्व ह्या वर्ल्ड कपाक दिसून आयलें. 27 वर्सां पिरायेचो सरप्रीत हो एटॅकिंग मिडफिल्ड ह्या जाग्यार खेळटा. 2दा आघाडी घेतली न्यूझीलंडान, पूण तांकां ती आघाडी दवरप शक्य जावंक ना. हेका कारण म्हळ्यार इराणान झुंजार खेळ खेळटना दोनूय फावटी बादाबाद केली. तांचो पयलो गोल 32व्या मिनटाक रामीन रेझाईन हाणें केलो. ताच्या उपरांत 64व्या मिनटाक मोहम्मद मोहबी ह्याच्या गोलाक लागून तांकां एक गूण मेळप शक्य जालें. रामीन रेझाईन हो सामन्याचो मानकरी थारलो. आतां फुडल्या पावंड्यार इराणाची मॅच बेल्जियमा आड जातली, जाल्यार न्यूझीलंड इजिप्त पंगडा आड खेळटलो. वर्ल्ड कपाच्या 5व्या दिसाच्या एकंदरीत कामगिरीचेर नजर दवरता अशें दिसून आयलें की 4 मॅची जाल्यो, 4 गोल बादाबाद जाल्यो आनी तितूंत फकत 8 गोल जाले. वर्ल्ड कपाक 68 वर्सांनी दिसाच्यो 4 मॅची गोल बादाबाद जावपाची घटना घडली. योगायोगाची गोश्ट म्हणल्यार ह्यो 15 जून ह्या दिसाक ह्या खेपेक 4 मॅची गोल बादाबाद उरल्यो आनी हेचे पयलें 15 जून 1998 ह्या वर्साक जाल्ल्यो 4 मॅची इंग्लंड आनी ऑस्ट्रिया हांचे मजगती 2-2 बरोबर जाल्ली. पॅराग्वे आनी युगोस्लाविया हांचे मजगती 3-3 बरोबरी. स्वीडन आनी वेल्स हांचे मजगती 0-0 बरोबरी आनी वेस्ट जर्मनी आनी नॉर्दर्न आयर्लंड हांचे मजगती 2-2 बरोबरी जाली. अशा रितीन परत एक फावट इतिहासाची पुनरावृत्ती जाली. आतां ह्या सर्तीक 5व्या दिसा उपरांत यच गटांत उरुग्वे, सावदी अरेबिया, स्पेन आनी केप वेर्दे हांचे दरेकी एक गूण जालात. हाच्या खातीर फुडल्या पावंड्यार वचपाक ह्या गटांत बरीच चुरस आसतली. जी गटांकय अशीच अवस्था आसा. न्यूझीलंड, इराण, बेल्जियम आनी इजिप्त हांचेय दरेकी एक गूण जालात. सर्तीच्या 6व्या दिसाक 3 मॅची जावपाच्यो आसात. तिनूय म्हत्वाच्यो मॅची आसात. फ्रांस आनी सेनेगल हांचे मजगती ग्रूप आय मॅच जातली. ह्या मॅचीन किलियन एम्बापे हाचेर सगळ्यांची नजर आसतली. त्याच्या उपरांत इराक आनी नॉर्वे हांचे मजगती मॅच आसतली. अर्जेंटिना अल्जेरिया हांची मॅच लक्षवेधक आसतली, कारण ह्या मॅचीक लिओनेल मेसी खेळपाचो आसा. गोमंतक टीव्ही फिफा वर्ल्ड कप 2026 अपडेट्स ह्या कार्यावळीक सर्तीच्या 5व्या दिसाची ही कांय खिणचित्रां तुमचे मुखार सादर केली. देव बरें करूं.